वेदांता कंपनीन दिवचलच्या सेजा खातीर काम करपी 311 मदल्या 202 कामगारांक घरा बसयल्यात। पूण दादोसकायेची गजाल म्हटल्यार मये, शिरगांव, पिळगांव आनी मुळगांव ह्या चारय पंचायतींनी कामगारांक तेंको दिला। जो मेरेन कामगारांच्यो मागण्यो मान्य जायनात तो मेरेन वेदांताक पंचायती एनओसी दिवच्यो नात। वेदांता कंपनीन कामगारांक काडून उडयल्यात। खणी सुरू जावन काम मेळचे हे खातीर संघर्श करपी सेजाच्या 311 कामगारां मदल्या अटी मान्य नाशिल्ल्यान 202 कामगारांक वेदांतान घरा बसयल्यात। कामगारांनी हे संबंधात दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटये आनी पालिका मंडळा बरोबर बसका घेतली। तेच बरोबर वाठारांतल्या चारय पंचायती कडेन मजत मागली। पंचायती खंबीरपणान तांच्या फाटल्यान रावल्यात। 23 जुनाक वेदांता लिमिटेडान जी आपली ऑफर दिल्ली की सेजा मायनिंग कॉर्पोरेशन जे रिजायन जावन वेदांताचे टर्म्स तांचे एक्सेप्ट जावन भितर येतले जे कोणी एक्सेप्ट करूना तांकां पुरेन फायनल सेटलमेंट 23 तारीख राज्यान येयले अकाउंटार तांच्या कायद्यान पळोवंक गेल्यार तांचो एम्प्लॉयमेंट बंद जालो। तरी आमी रिक्वेस्ट करता तांकां की जे 31 पॉयंट तेंचे टर्म्स घातल्या जे टर्म्स एंड कंडिशन घातले तितूंतले फक्त दोनूच टर्म्साचेर फक्त डिफरन्सीस आसा। एक ट्रान्सफर क्लॉज दुसरो आउटसोर्स क्लॉज। आउटसोर्स क्लॉज कित्याक म्हणटा की आउटसोर्सिंग जर एक्सेप्ट करीत जाल्यार फाल्यां सकाळीं सगळे कॉन्ट्रॅक्टर जातले फाल्यां सगळे कॉन्ट्रॅक्टर जातले ते जावचे न्ही। म्हणजे लोकल डिस्कशन करून मागीर आउटसोर्सिंगाचेर निर्णय घेवपाचो। आनी ट्रान्सफर सुद्दां कशी बिचोले मायनीचेर जो पर्यंत काम आसा तो पर्यंत तांकां थंय ट्रान्सफर करचें न्ही। कोण इनडिसिप्लीन करता जाल्यार तुमी एक्शन घेयात पूण जर कोण सारको काम करता ताका मुद्दामून ट्रान्सफर करचें न्ही। हे दोन पॉयंटाचेर तांकां कामगारांक एक संभ्रम निर्माण जाल्लो त्या खातीर 23 तारीख पर्यंत ते वचूंक शकले ना। तेंचे अकाउंटार सद्या आतां फुल एंड फायनल सेटलमेंट येयला। सो आमी काल बिचोले MLA बिचोले म्युनिसिपालिटी मयें MLAक आमी ऑलरेडी ब्रीफ केला। आयज सगळ्या पंचायतींनी म्हणजे शिरगांव, मुळगांव, पिळगांव, मया ह्या पंचायतीच्या सरपंचाक आनी लोक पंचायत मेंबराक आमी रिक्वेस्ट केलेली आमची कामगारांची व्यथा मांडपाक। तांकां सगळो ब्रीफ केला। जरी मायनींग वेदांता लिमिटेडान घेतला तरी अलायड एक्टिविटी करपाक जे प्लेस आसा आउटसायड ते अजून सेजा मायनींग कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या नांवान आसा। सो तो एक मुद्दो घेवन जर येदा कदाचित मॅनेजमेंट जर ह्या दोन पॉयंटांचेर जर विचार करता एक सरकाराक घेवन जर एक मिनिट्स ऑफ द मिटींग सायन करता MOU सायन करता कामगारां कडेन जाल्यार अजुनूय म्हाका दिसता की कामगार ते एक्सेप्ट करतले आनी जॉयन जातले। पूण हेचेर एक क्लॅरिटी हाडपाची गरज आसा। ते जर हाडना जाल्यार फाल्यां परत आमकां सुप्रीम कोर्टाचे वाट धरची पडटली, कायदेशीर लढाई धरची पडटली। आनी हे कायदेशीर लढाई धरता आसतना कितल्योश्योच गजाली ज्यो हांगा जाल्या परत सगळ्यो काडच्यो पडटल्यो। आनी म्हाकाय अशें दिसता की परत ते डिस्टर्ब करून हांगाचो जो आयज लोकल एम्प्लॉयमेंट जाय सारकी स्थिती येयल्या मायनींग लीज ऑप्शन करून ती परत डिस्टर्ब करपाक अशें आमकांय दिसना। बट वेदांता लिमिटेडाची परिस्थिती कामगारांचेर हाडची न्ही अजुनूय विचार करचो। एक तांकां विश्वासान घेवन सरकाराक विश्वासान घेयात आनी हो विशय सॉल्व जाता जाल्यार हे 2-3 दिसांक सॉल्व करया। बऱ्या तरेन हांगा काम चलोवया। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी संगीता ओली।